काँग्रेस फुडारी ॲडव्होकेट अमित पालेकर हांणी चिंबेल पंचायतीन कचरो उखलपाक नकार दिल्याचो आरोप केला। त्यांचे म्हणणे आसा की जानेवारी ते आतां मेरेन MRF प्लांट गार्बेज क्लिनिंग जायना। घाणेड्डो MRF प्लांट आणि सरपंच संदेश शिरोडकर आणि MLA रुडॉल्फ फर्नांडीस हांच्या मदलो वॉर पावर जाल्ल्या कारणान कचरो उबारी ना अशें ते म्हणटात। जेन्ना आमच्या GNH रिपोर्टरांनी सरपंचाक ह्या विशयाचेर संपर्क केलो तेन्ना ताणें सांगलें की आमदार रुडॉल्फ हांचे स्टेटमेंट आमी आयकुना। तांच्यांनी कितें म्हळें हें कळ्ळे उपरांत ते ह्या विशयाचेर जाप दितले अशें तांच्यांनी रिपोर्टराक सांगलें। आयकात अमित पालेकरान ह्या MRF प्लांट विशयी कितें म्हळें। पळय कशें आसा, हांव जानेवारीच्यान सांगता तो MRF प्लांट थंयच्यान शिफ्ट करचो म्हणून बोवाळ घालो, लोकांक एकठांय केले, लोकांनी बोवाळ घालो, कंप्लेनी केले। आतां खंय ना खंय तरी ज्या आमदाराक जाग आयली, आमदारान पयर म्हाका कितें कितें म्हणलें की हांव खंय उठून करून येता आनी स्वप्न पडटा म्हणून म्हाका जानेवारीच्यान ऑगस्ट पर्यंत तुका कशें स्वप्न पडून आशिल्लें तें म्हाका खबर ना, पूण बरें पडलें आसत म्हाका स्वप्न, बरें कार्य जाता म्हणून आमी ओगी रावले। पंचायतीकय ताणें ब्लेम केलें की आतां भुरग्यांनी हातान घेतला काय, विच मिन्स दॅट सरपंच ताजो युजलेस म्हणून। पण ह्या सगळ्याचो राग आतां लोकांचेरय राग काडटा। शेनवार आयतारा गार्बेज कलेक्ट करून आशिल्ली, कालूय म्हाका दिसता केल्या जाल्यार खबर ना, सगळी गार्बेज तशीच पडून आसा। लोकांनी म्हाका फोन करून सांगले, सर तुमी उलयता आनी हे पळय गार्बेज कलेक्ट करना म्हणून। सो हांव मागता ब्लॉक प्रेसिडेंट हू इज ऑल्सो द सरपंच ऑफ विलेज पंचायत चिंबेल की लोकांचेर राग काडू नाका। तुजी चुका घडल्या, तुज्या MLAन तुकाय ब्लेम केला की भुरगे काम करता म्हणून, तूं करना म्हणून। सो अल्टिमेटली वॉट ही हॅज टोल्ड इज दॅट यू आर युजलेस, बट ताजो राग तूं लोकांचेर कित्याक काडटा? गो हेल्प दॅम गेट दॅट गार्बेज क्लीन। आनी तुमचे कडेन जायना जाल्यार सांगा, बे म्हणा, हात वयर करा। चिमला गार्बेज डंप जाला एंटायरली, तुका स्वप्न पडटा MLA जावपाची, तो MLA तुजेर कितें कितें म्हणटा, हे सगळे जर अशें करून तुमी MLA जातले, आतांच काम करना रे, तुज्या हातान पंचायतीची सत्ता आसा। आनी ZPकय मागता हांव, ZPनी सांगिल्लें की स्वच्छ चिंबेल वील बी ताजें सपन म्हणून। एकदां येवन पळय काय बरें स्वच्छ उरलां तुजें चिंबेल तें मागीर उलोवया आमी फुडली कितें गजाली आसत। सरपंचा मध्य कितें तिकेटाची वॉर BJPन तिकेटाची वॉर म्हणजे BJPन म्हाका आज अशें दिसता की कॉम्पिटिशन लायला, कौन बनेगा ये MLAचो उमेदवार। कारण हें सगळ्यांकूच दिसता। बाबूश म्हणटा BJP जिखतली, पूण आग्नेल म्हणटा आपूण जिखतलो, बाबूश म्हणटा आपूण थंय निवडून हाडटलो, रुडॉल्फ म्हणटा अरे तो म्हज्या हातून लुडबूड करतात, तो हाजेर टिका करता पंचायत मेंबराचेर। पंचायत मेंबर म्हणटा हांवूच उमेदवार आसलो थंय, आनीक 2-4 जाणांक उकळे फुटल्या। हें कॉम्पिटिशन भारतीय जनता पार्टीन, इट इज अ गेम ऑफ थ्रोन्स कशें दिसपाक लागला। इट इज व्हेरी फनी। इरिस्पेक्टिव्ह ऑफ दॅट फॅक्ट आय एम सेइंग डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। लोकांची सेवा करपाक जाय जाल्यार लास्ट 4 म्हयने इलेक्शनाक उरले आसतना जायना। बाबूशानूय सेवा करपाक जाय जाल्यार पयलीं करूंक जाय आशिल्ली। 2012 जिखिल्लो तेन्नाय करूं येताली, ताच्या मागीरूय करूं येताली, ताच्या मागीरूय ऑफिस चालू उरूं येतालें। त्या ऑफिसान कोण बसतलो, ते ऑफिस कशें चलतालें तें आमकां खबर आसा। पण खोटे आव हाडून जर तुमी सांगता की डेव्हलपमेंट करतले म्हणून, जाल्यार फर्स्ट लूक एट द गार्बेज, क्लीन दॅट गार्बेज अँड देन स्टार्ट क्लिनिंग द गार्बेज इन युअर पार्टी ऑल्सो, बिकॉज आय थिंक दॅट इज ऑल्सो बिकम नेसेसरी। ताजे त्रास लोकांक जावपाक लागला। तुम्ही पळयतात GNH।